शेलपें विजेचो शॉक लागिल्ल्यान 3 कर्मचाऱ्यांक निलंबीत केल्ल्यान सांगे हांगच्या 20 खात्याच्या कर्मचाऱ्यांनी केल्ल्या निशेधाक लागून खात्याच्या अधिकाऱ्यांकडेन बसका जाल्या। वीज खात्याचे कार्यकारी अभियंते उदय कुडाळकर आनी मेशू डिकोस्टा आनी लायनमॅन हांच्या सयत निर्देशकांक भेट दिली। तांणी निलंबीत कामगार निरपराध आशिल्ल्याचे दावो केला। हे तिनूय कर्मचारी घडणुकेच्या थळार हाजीर नाशिल्ल्यान तांकां हेर कामां दिल्ले आसात अशें सांगून निलंबनाचो नियाळ घेवपाचो आनी घडये रद्द करपाचो यत्न करतले अशें ईईन आश्वासन दिलां। पूण चवकशी अहवाला विशीं मेशू डिकोस्टा हांणी उप्रासिल्ल्या प्रश्नांक जाप मेळूंक ना अशें हाजीर आशिल्ल्यांनी सांगलें। गोंयभरांतले लायनमॅन लेगीत आपल्या सहकाऱ्यांच्या आदारान एकठांय आयिल्ले आनी निश्पक्ष चवकशी आनी कारवाय करची अशी मागणी केल्या। ताणे दिला जेईन दिला काय तर बरोवन जेईन हांव प्रेसिडेंट आशिल्लो तेन्ना जेईन सांगला म्हाका कितें ते 30 जाण ना तुका सांगला तशें हांवें तुका कोणाक जायते सांगलें सायट इन्स्पेक्शन केलें पळय त्या एडवोकेटान ना पूण हाका तुमकां बरोवन दिला ताणें रिटर्न रिपोर्ट दिला तो रिपोर्ट येयी करतलो न्ही ना ना पूण जेईन रिपोर्ट बरोवन नांवान दिला दिला आसतलो दिला आसतलो न्ही दिला आसतलो न्ही आसतलो इज फ्युचर टेन्स दिला प्रेझेंट तुम्ही सस्पेंड आतां केल्या सस्पेंड करतलो म्हणजे जाल्यार दिला दिला आसतलो कसा घेता सो दिला जाल्यार तुम्ही करपो जाता दिला जेई रिपोर्ट प्लस म्हाका रिपोर्टाचेर ना जेई तांची 3 जाणां नांवां घालून रिपोर्ट दिला जेईचो रिपोर्ट हा 3 जाणांची नांवां घालून जेई म्हणटा तो अक्षय मरे अक्षयान रिपोर्ट दिला 3 जाणांची नांवां घालून जेईन सगळे जाणां दिलो म्हाका एक जेईन तुका नांवां घालून रिपोर्ट दिला ना 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 तुमकां जेईन रिपोर्ट दिला तातूंत तांची 3 जाणां नांवां घातल्या जेई अक्षय म्हणटा ताणें रिपोर्ट दिला तातूंत 3 जाणांची नांवां आहा ते वडोसर अक्षयाचें नांव येता परत परत की जेईन रिपोर्ट दिला ताजे तुम्ही ताका सस्पेंड केल्या तो आतां विचारता जो जेई अक्षय म्हणून जो तुम्ही सस्पेंड केला ताणें जो रिपोर्ट दिला तातूंत ह्या 3 लोकांची नांवां ताणें मेन्शन केल्या काय म्हणून तेच रे तूं जेई रिपोर्टाचेर आमगे प्रोसेस जाला ना पूण तांची नांवां येस नो नांवां मेन्शन केल्या आय विल आस्क रिपोर्ट विथ आरटीआय आय विल आस्क दी रिपोर्ट टू माय पार्टी आय विल टेक दिस इश्यू टू द लॉजिकल एंड म्हाका इतकें सांग जेई हांव पळयता जेई कहलो तो जेई रिपोर्ट जो सबमीट केला त्या सबमिटान 3 लायनमॅनाची नांवां मेन्शन केल्या वो ना येस वो नो काबार मागीर हांव पळयता कितें जाता घातला नांव ताका जेईचो रिपोर्ट म्हाजे कडेन ना जेईगे रिपोर्ट आसा येईन तुका धाडला सो येईन ती 3 नांव मेन्शन केल्या बरें आय तुका जेईन रिपोर्टाची 3 नांवां घातल्या तुझं नाव कितें बाबा श्रीकांत पुजारी हा श्रीकांत पुजारी श्रीकांत पुजारी बी मेन्शन केला रे नाव ना 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 अरे अशें कशें जातलें ओडोसान आमी आयकतात अरे जेई अक्षयान दिला म्हणून रिपोर्ट तुम्ही आयकला रे मागीर तू म्हाका सांगा का केला जाल्यार बिश्ट सी आय एम नॉट हियर टू कम टू नेम एनीवन तो सस्पेंड जाला बाबडो ताजो बॅड लक तो गेलो ते डॅट इज हांव उलयना ताजेर पूण वयता आसतना हांव त्या भुरग्याक पळयलो तो असो कोणाक फोनान घालून वचपी न्ही म्हाका आतां एक क्लॅरिफिकेशन जाय की ताणें मेन्शन केलें काय ती जाली नांव की हे लोक आपल्या बरोबर आशिल्ले म्हणून तूं म्हणटा एईन दिला पण इन्क्वायरी केली तेन्ना सांगला ताणें आपल्या बरोबर साहेब एट लास्ट न्हू आमी जे एडमिनिस्ट्रेटीव लोक आहा पळय ते ब्लॅक एंड व्हायटाचेर बिलीव करता तशें हांव फोनार तुका कितें बरें सांगलां आसतलें तें तोंडाक येना पण एक नाल्यार मिडियाचेर आसपाक जाय नाल्यार इन रिटर्न तुमचे डिपार्टमेंटान रिटर्न म्हणटालें आसता बरोवन ब्लॅक एंड व्हायट सो ब्लॅक एंड व्हायटान ताका दिला काय म्हणटा तो जेईचो रिपोर्ट येयी कडेन जेईन दिला बाबा नाव मेन्शन केलें म्हणून ती जाणांची इतकें हें सो म्हाका काबार ताजें म्हाका एक्सप्लेनेशन नाका ताणें कसो आसा ताणें जो रिपोर्ट दिल्लो पळय ताजेर हांवें मागीर एक रिपोर्ट दिलो त्या रिपोर्ट कितें दिल्लो ती जाण नांव घातली कितें ना ते तशें नांव घालना ताणें घायलें ना मागीर मॉर्निंग म्हाका इन परत विचारलें कळ्ळें न्ही की ताजे बरोबर मॉर्निंग कोण कोण गेल्ले ते हांव मागीर हांव म्हाजो रिपोर्ट घेवन ई कडेन गेलो सो इन मागीर म्हाका सांगलें की त्या मॉर्निंग जेन्ना ते गेल्ले हांगा तेन्ना कोण कोण आसले ती आपल्याक नांवां दिलीं मागीर हांवें अक्षयाक कॉल केलो हांव ई ऑफिसान रिपोर्ट घेवन गेलो अर्जंट रिपोर्ट घेवन म्हणपा सर म्हाजे कडेन आनी हांव मागीर रिपोर्ट घेवन गेलो सरान मागीर म्हाका सांगलें की मॉर्निंग कोण कोण आसले ते हायर ऑथॉरिटीजान आपल्याक नांवां मागल्या म्हणून तेजे बरोबर कोण कोण आसले ते मागीर हांवें अक्षया कडच्यान ती नांवां घेतली
पूण अक्षयान रिपोर्टां आपलें नांव मेन्शन केलें ना ती जाणां केन्ना ना तेन्ना तेणी रिपोर्ट दिना हो म्हाका वर्बल हेणे सरान सांगलें अर्जंट आतां रिपोर्ट धाडपाक जाय पयलीं वर्बली म्हणटा तो रिपोर्ट आसना रिपोर्ट आय रिपोर्ट फक्त तुवें एक धाडला ताणें धाडला तुवें धाडला ते बेगीन ताणें रिपोर्ट रेडी केला सो दिस इज अ हांव आतां म्हणटा बिकॉज ऑफ यू दे हॅव बीन सस्पेंडेड आयकय आयकय दिस इज द कन्क्लुजन ऑफ दीस आयकय सांगते आयकय न्ही इन फ्रंट ऑफ ई ओनली आय हॅव स्पोकन टू अक्षय आणि जेन्ना हांव ई कडेन गेलो ई म्हागे रिपोर्ट ते घेतलो सकाळचे गेले म्हणटा ना ना तेच तीन हांव सकाळची गेले म्हण दिल्या ना तशें न्ही त्या भितर आसतना घालपाक जाय की जेन्ना इन्सिडंट ऑकर जालो तेन्ना हे लोक तेन्ना ना म्हणून घातल्या हांवें ते ना म्हणून घातल्या ते आसूं म्हणून घालूच ना हांवें तुवें घातले तेव्हा तो मिटर चेंज करपाक गेलो म्हणून तो तेजी थंय तो सकाळी यू मेन्शन डेट ना आयकय तो मॉर्निंग ते फक्त तेचे बरोबर गेलो इतलेंच आपला खंय तो गाडयेन गेलो म्हणून तर ते प्रेसिडेंट आसलो तुवें घालून ताका कोणा घातलो ना आयकय तो तेजे बरोबर ते काय विचारले तुवें हें घालता आसतना तेंय घालपाक जाय आशिल्लें की जेन्ना इन्सिडंट ऑकर जालो तेन्ना तो आसूंक ना आनी इन्सिडंट ऑकर जालो तेन्ना तो डॅमार रिप्लेस करपाक गेल्लो मिटर म्हणून ना ना इन्सिडेंट ऑकर जाता तेन्ना तो कोण तर ना म्हणून घातला हांवें तो ना म्हणून तुका घातला खंय आहलो तेंय घालपाक जाय आसलें काम करपाक डिपार्टमेंटाचेर ना तेजी बद्दल त्या इन्सिडेंटाक काय रिलेटेड तुवें घातले घातलें न्हू सकाळीं गेल्लो म्हणून ना सकाळी तेन्ना रिलेटेड तुवें तें घातलो भितर रिलेटेड असो ना 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 जेन्ना ते सकाळी मॉर्निंग जेन्ना ते गेल्ले सायडीर तेन्ना हय तितलेच हागे हें आतां सगळें डिस्कशन पयलें कळटा कितें तें म्हजो एक रिक्वेस्ट प्लीज हो इश्यू हिटअप जावचे पयलीं आमचे अध्यक्ष बाकीचे इनवॉल्व जावचे पयलीं ताजेर रिवोकेशन करा आय एम टेलिंग यू दीस वील गो टू अ व्हेरी रॉंग लेवल हांव सांगता हांव सामकें रस्त्यार व्हरपाचें एज्युकेशन हें अशें दवरचो ना हें रस्त्यार एज्युकेशन आनी इतिहासान उलोवपाक उरतलो की सांग्या वयलें हें कितें काम एज्युकेशन हांव पयलीं सांगता यू टॉक टू देम नाव बिकॉज दिस इज अ कंप्लीट मिस्टेक ऑफ द डिपार्टमेंट Before I give a statement to media, please clarify it. Please stop this. Cancer revocation eyes over the eyes. Anyhow, do it today. Anyhow, do it today. Talk to them. कोण म्हाका खबर ना ते मडगांव कोण आहा कोण ते SC BC कोण आहा उलया तुमचे तांगेले जे रिवोकेशन आसा तांगे एक्सप्लेनेशन कितें आसा ते तांगेले रिवोक जाता But they should not. Don't accept. Just give explanation. तू एक्सेप्ट करना का ते एक्सप्लेनेशन दी तू सस्पेन्शन एक्सेप्ट करप ना कित्याक करप तें एक्सेप्ट आज ह्या 3 लायनमॅनांक जालां जाल्यार सगळ्या लायनमॅनांक जातलें तशें कशें करप तर तें आनी न्यूज धाडला तो मातशें स्टुडंटांक धाडटा मरे न्यूज धाडला तुका खबर ना आज 2 लायनमॅन जाता साहेब जाल्यार तुमी सगळे लायनमॅनाक कशे क्लास करतले कशें करप 2 ते आमच्या लायनमॅनान एक्सेप्ट केलें सस्पेन्शन लेटर एक्सेप्ट केलें हाणें केलें ना हांव ताका अजून सांगता करनाका म्हणून डोंट डू यू वील सी वॉट इज हॅपनिंग एसेंब्ली नाक उडोवपाक लाया एसेंब्ली आतां दिसताली कशें करतले ते कित्याक करतले सस्पेन्शन करपूच ना एक्सेप्ट दे शूड रिवोक तागेले कितें एक्सप्लेनेशन आसा ते दिवं दी ताका This is department's mistake. Department is at fault here. कितें फकाणां करता हिंगा तांकां सांगलें बंद कर म्हूण काम बीन काय करना काम बीन कित्याक वयता तें काम हांव यू जस्ट टॉक टू देम तें सांग अदरवायज सस्पेन्शन आमी हें करचें ना आय एम व्हेरी सॉरी फॉर देट ऑलरेडी हेडअप्सान उलयला हांव तुमच्या डिपार्टमेंटान केन्नाच गेलो ना ह्या डिपार्टमेंटाचेर म्हणजे केन्ना वायट शब्द केन्ना नासले ह्या डिपार्टमेंटाक आमी सदांच रिस्पेक्ट दिला कारण हे लोक 2, 3, 4 केन्ना फोन केल्यार आमकां कॉपरेटीव लोक आहा तुजे लायनमॅन मध्ये तुजे जेई कॉपरेटीव आशिल्लो हेई कॉपरेटीव आशिल्लो बट हो इन्सिडेंट जो जाला पळय इट इज अनह्युमन आनी तो सामको मनीसपण म्हणटा तें भायर उडयल्लें आहा ते कोणे केलें म्हाका खबर ना आनी हांव अजून सांगता कोणाक सस्पेंड करपाक जाय हांवें येयलो ना तांकां सस्पेंड केल्या हांव येयला म्हाका कोणें पोटार येवपाचें ना हाका सस्पेंड कर ताका सस्पेंड कर ना तें सांगपाक हांव येयलो ना हांव येयला हांकां विदावट रिजन विदावट एनी हे मिस्टेक तुमी कित्याक सस्पेंड केला तुमी विचारलो इतलेंच ते रिवोकेशन करा आतां जे आतां जे आमकां ऑलरेडी सस्पेन्शन आसलें आसा तांकां सांगता इमिडिएटली तेमी तागेलें क्लॅरिफिकेशन कितें आसा तें दिवपाक तें इमिडिएटली फॉलो करता एकामेकांनी चूक मेळटा तेजेर कितें एक्शन घेवपाक तें रिवोकेशन करता तुमकां हांव कितें सांगलें कळटा न्ही कळ्ळें म्हाका तुम्ही सस्पेन्शनूच किश्टें काडला क्लॅरिफिकेशन कशें दिवप
अरे हांव जेन्ना नात आनी म्हाका चोर म्हणटा हांवें चोरलें ना तें हांव चोर न्हू कित्याक सांगू हांव मागलोच ना थिंगा क्लॅरिफिकेशन कित्याक घेवप तें म्हाका समजना जे तूं चोरपाकूच ना आनी सायटीनूच ना म्हाका क्लॅरिफिकेशन कसलें काय म्हणटा हांव जे नाव दिलं मी सांगितलं ते असं कोण आं? तुजो जेई काडटलो जाल्यार आनी कोणाचो नांव दितलो मागीर कितें करतले सगळ्याक सस्पेंड करतले ऍक्च्युली कितें झालं मागीर जे काम सुपरवायज करपाचें काम जेईचें आसता अलॉंग विथ द लंच बट जेईचे वयर कोण आहा आतां एई आहा एई शूड इन्क्वायर बाबा तुम्ही त्या सायटीचेर आहले काय म्हणून खरें आहले काय म्हणून बरें ताका खबर आहा की तो मिटर चेंज करपाक गेलो म्हणून विचार म्हाका खबर ना विचार तो मिटर चेंज करपाक गेलो मिटर चेंज करता तुम्ही शेळटा दोन पांय रोवन करून रावपाक शकता विचार बरें तो ताका खबर ना काय विचार तो मिटर चेंज करतालो म्हणून दिस इज नॉट रायट हा You talk to them, revoke now. Don't give clarification. Why to give clarification? Don't accept the suspension. पळय कितें जाता तें आमी पळयतले सरकाराक नाम जोडलें आमी आयज टोटल फेल एडमिनिस्ट्रेशन आसलें कांयच ना डिपार्टमेंटाक कशें आय विल नॉट हें फाटीं जावचें ना हांव सांगता साहेब तूं तांगेलें उलय अदरवायज आमी हें घेता हांव डायरेक्ट आतां लॉक बी मारतलो दिस इज हाय टायम ना रिवोल्युशन येवपाक जाय इफ दॅट ब्रिंगींग रिवोल्युशन टेल मी बाबा सांजे 4 म्हणटा रिवोल्युशन जातलें की ना हें एक्सप्लेनेशन मेळचें ना कित्याक क्लॅरिफिकेशन मेळचेंच ना तें ताणी कांय केलेंच ना तें आसूंकूच ना वयल्यान तुमच्या डिपार्टमेंटाचें काम करपाक तो दुसऱ्या जाग्यार आहलो तुमच्याच डिपार्टमेंटाचें काम करपाक त्या लोकांक तुमी कडल्यान सस्पेंड करता दुसऱ्या कामाक तें कितें नो क्लॅरिफिकेशन नो एक्सेप्टिंग सस्पेन्शन just revoke this suspension. This is the only one thing agenda I wanted to talk with you. तुम्ही हाका म्हाका रावला हांगा सांग होच अजेंडा आमी आहा जाल्यार आमी फाल्यां डिपार्टमेंटाक तें काम करतना आतां काम करप बंद करतलो काम करप ना डिपार्टमेंटाचें लोकांचो बोवाळ पडली लायट गेल्या हें गेल्या तें गेल्या कांय करप ना 3 जाण इनोसंट स्टाफ हांकां जेन्ना सस्पेंड केले तेन्ना वायट दिसलें कारण ते आमकां मेवले म्हाका फोन केलो आनी म्हाका सांगूंक लागले की मॅशू तुजेर आमकां एक विश्वास आहा आनी जेन्ना एक विस्वासान लोक फोन करता कारण खंय तरी लोकांचें एक पोट तें ताका सस्पेंड कर म्हणप हें इजिली आसता ताजी आख्खी फॅमिली ताजी डिपेंडंट आसता आमी सगळ्यांनी जाणून घेवपाक जाय हांव एईकूय सांगलां जेईकूय सांगलां आनी ईकूय सांगलां आनी ताजो कोण एससी आहा ताजे फोनार हांव उलयलां की तांणी ताका सांगलां एक एक्सप्लेनेशन दी की आपूण आसूं ना म्हणून आमी तें रिवोकेशन करता म्हणून सो हें जालें म्हणून म्हाका व्हडलो फायदो काय ना पूण कित्याक त्या भुरग्यांक खंय तरी त्या जॉबाक परत येवचें तांकां एक न्याय मेळचो ह्या हितूंतल्यान आमी केल्ल्या तुम्ही न्यूज चॅनलांनी म्हाका सपोर्ट केला देखून तुमच्या थ्रू हें लोकां मुखार पावल्लें हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा कारण आमची ड्युटीच आहा लोकांक जस्टीस दिवपाक म्हजे चीफ बा विजय सरदेसाय देव बरें करूं म्हणटा कारण तांणी म्हाका वारंवार फॉलोअप केलें म्हाका सांगलें मातशें कितें प्रॉब्लम आहा आपल्याक सांग आपूण तें फॉलोअप करता म्हणून पूण म्हाका तांकां सांगपाक इतकें हें पडलें ना कारण खंय तरी आमच्या लेवलार तें हांगा जालें हांव म्हज्या चिफाक बा विजय सरदेसायक देव बरें करूं म्हणटा म्हज्या पक्षाक देव बरें करूं म्हणटा कारण म्हाका ताणें परमिशन दिलें तो इशू घेवपाक आनी सांगेकारा पासून जे कितें करपाक जाय तें आमी सदांच करतले आय विल फॉलो इट अप बाय टुडे इवनिंग बाय मॅक्स टू मॅक्स टुमॉरो तें सस्पेन्शन रिवोक जावपाक जाय आनी तें जातलें हीन उतर दिना तुमच्या चॅनलाचेर आनी बायट दिल्ली आहा आनी हांव तांकां स्टाफाकूय सांगता की तांणी नेटान बरे रितीन काम करचें कारण ते आयज काम करता म्हणून आमकां लायट मेळटा आनी लायनमॅन जे आहात जे आमचे स्टाफ इलेक्ट्रिसिटी स्टाफ जो आसा तो सदांच म्हाका कॉपरेटीव आहा म्हज्या वॉर्डान रातचे 3-4 ते येवपी तांकां लागून जरी आमी हांगा बसले एक दीस कांय प्रॉब्लम ना ताका देव बरें करूं म्हणटा आनी आमी सदांच तांच्या बरोबर आसतले तर सांगपा म्हणल्यार सद्या सांग्यार एक इश्यू गाजत आसा जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो खंय तरी एक 4 जाणांक कोणा करंट लागला आनी एकलो तितून एक्सपायर जालो आनी काल खंय तरी डिपार्टमेंटान ते कोण जेई कोण आसा तेंचेर खंय एक्शनूय घेतलें आसा तेजेर तुमचें कितें मत आसा पळय जे लोक काम करतात डिपार्टमेंटा खातीर काम करतात जे आमचे लायनमॅन जावं आनी बाकी जे लोक आसा प्रत्येकाची लायफ इम्पॉर्टंट आसा प्रत्येका घरात ते मनशाचेर कोण तरी डिपेंडंट आसता आनी ह्यो दुर्घटना जावपा जायना तेजे बद्दल जी अकावंटेबिलिटी आनी जी रिस्पॉन्सिबिलिटी पळय जी आसा ती तेका जबाबदारी धरची पडटा आनी कितें अशी इन्क्वायरी बीन तुमी करची म्हणून अशें डिमांड बीन तुमचो आसा पळय जें कितें घडलां तेजी डिटेल इन्वेस्टिगेशन जावपा जाय आनी सत्य कितें आसा तें लोकां मुखार येवपा जाय 5 जेन्ना येयसो जेन्ना मॅसेज आयलो ताणें म्हाका जेईन कॉल केलें की असो इन्सिडंट जाला आसा विथ एक प्रायवेट कॉन्ट्रॅक्टराचो कॉन्ट्रॅक्ट लेबराक सो हांव इमिडियटली सायटीर आयलो एई आनी अलॉंग विथ द जेई आमी तें सायट इन्स्पेक्शन केलें सो त्या टायमार ते पळयलें जाल्यार तो पोल उपकरतना जी आमची नियरबाय जी 11 KV लायन आशिल्ली 12 फुटां सो ते पोल उपकरतना तेणें ते 12 फुटांचें शटडावन घेवलें आनी
फोन करतना ताका ती लिकेज आयली आनी तो भुरगो तेन्ना एक्सपायर जाला आनी ताका इमिडिएटली बाकीचे स्टाफ जे 4 जाण तांकां मातशे मायनर इंजुरी जाले ताका तेमी इमिडिएटली मागीर हॉस्पिटलान बी सबमीट केले एडमीट केले बाकीचे 3 जाण ते स्टाफ जे तेगेले कॉन्ट्रॅक्टाचे लेबर जे मायनर इंजुरीज जाले तांकां सगळ्यांक डिस्चार्ज जाला आसा फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल्ला तेजे बाय पुलीस डिपार्टमेंट आनी एट प्रेझेंट आमचे चीफ इंजिनियर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे ते 3 जाण स्टाफ आसा आमचो जो जेई आसा ताका सस्पेंड केल्लो आसा सो आतां बोवाळ जालो की ते 3 जाण आसात ते खंय तरी निर्दोश आसले सो तेंचे रिवोक करपाचें डिमांड करतात गोवा फॉरवर्ड सो तुमी कितें करतले आतां एक्चुअली जेन्ना सायट इन्स्पेक्शन केला पळय तेन्ना जेईन ते 3 जाण स्टाफ प्रेझेंट आशिल्ले म्हणून नांवां दिल्लीं सो आतां जेन्ना आमी स्टाफा कडेन जेन्ना इन्क्वायरी केली आनी जी आमची पणजेच्यान टीम आयली इन्क्वायरी करपाक तांकां हे स्टाफांनी सारकें क्लॅरिफाय केल्लें आसा की ते मॉर्निंग सेशनाक थिंगा आयिल्ले आनी फर्दर मागीर ते नेक्स्ट कामाक फर्दर दुसरे कामा खातीर ते भायर सरले स्टाफ सो तांकां रिवोक करतले सो आतां तेंचे आमी इमिडिएटली ताजे कडच्यान सगळ्या कडच्यान एक्सप्लेनेशन घेता हांव इमिडिएटली आनी ते आयचे आमी पणजे फॉरवर्ड करता बेज ऑन दॅट तांचें रिवोकेशन जाता आतां कॉन्ट्रॅक्टराचो मेन सारको रोल आसलो हितून सो कॉन्ट्रॅक्टराक कितें करतले आतां कॉन्ट्रॅक्टराक कितें घेवपाचें करपाचें आसा पळय ते हेड ऑफीस डिसिजन घेतलें आनी ताजे डिटेल इलेक्ट्रिकल इन्स्पेक्टर बी येवन ताजेर स्टडी करतले ते नेग्लिजन्स कोणाचें पार्ट जाला आफ्टर कॉन्ट्रॅक्टराचो डिपार्टमेंट अशें कितें आसा तें सगळें करून मागीर तें फायनलायज जाता तेजेर कितें करपाचें तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर